सांगपुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता ही
कष्टाच्या पशामध्ये पार कठीण 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 कष्टाच्या
तुका परिणाम जाती मग जपताचे आमच्या सुम्यान सनंदराजी दूताचे गोड रगत आत्मानी देव तुझ्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारे तुझ्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारे तुझ्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारे
प्रार्थूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सपदवेदरा आणि ससनाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थिता जसा करा रेमी सोत मग या संसारात तुझ्याशी येऊन ते फरमायले ताका उसबाड असो आणि शांती समय जागो पवकर मरणाची दारां तो सुरक्षित उतरून असो भक्तांच्या निवासांत आणि आब्रामाक संततेक बसायलेल्या बाकी प्रकाशांत तो असो ताच्या आत्म्याक कसलोच नर्स जायना जावं वरतो तो पुन्हा जिवांचो इनाम दिवचो दीस उदेताना ज्या भक्तां बराबर ताका पुन्हा जिवंत कर ते सर अपराध पथकां बोगूस तुझे सगळे अमर जिवीत आनी सस्नाचे राज सोडूं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दुखेस्त बसत मागणी काकुटीच्या बापा सर बुजवणेच्या देवा तू सास्त्रीक मोगान आमचे जतन करताय मरणाचो काळो जिविताच्या उसवाडान बदलताय दुकान सुस्करतेल्या त्या साकरांचेर जी दिश्ट घाल म्हणून आमी कल्पकडेन प्रार्थना सरीसभर जा तुमचो आसरो आनी बोड या दुखाच्या काळोख आनी वेळापतावन ज्या मुखामळाच्या उसवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या भुतान आमच्या समेन आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुन्हा जिवनचो नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचें दावशें कर आमी नाशच्या जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांनी सहज दुखां पुसून वेतली तरी आमच्या भावा सांगाता आमकां संक्रांती एकवटाय क्रिस्ता तुमच्या सम्या वरवीं आमेन. दैविक फुलांचेल्यान तुझ्या सैमीक चिन्ये वरवीं मोच्या दैविक फुलांचेल्यान तुझ्या सैमीक चिन्ये वरवीं मोच्या स्थान केदीस पावोना म्हाका स्वीकार
तुझे जशी देवा तुझे जशी कुसांपुनी म्हाका ओर्तू लागी गायान मुझे तुका तुझे सजना तुझी खुशी तुझ्या धूळ माती सारली ते तुका तर तू आता तुझ्या ओपून दिला ये 17 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्ताई मोगाच्या भाव बहिणीनो शुक्रारा राती अवचित रस्त्या उगडांत ह्या संवसाराक आदेवस मागल्ल्या रेमी नॉयल डिसोजा हाच्या मरणाच्या रितीक
आमी हजर जाल्या. एक दुखाची मात न्हय, व्हड आघाताची कोबार तशें शुक्रारा राती भितर ताच्या मरणाची कोबार सगळ्यान विस्तारली आनी खंडीत जावन ताचे वरवीं ताच्या पतीने केल्विराक, तशेंच दुवेक एडिलियाक आनी सकड ताच्या चैऱ्या दैऱ्यांक, भयण्यांक आनी हेर कुटुंबाच्याक आनी सगळ्या वाड्याक आनी फिरगजेक आघात जालो. आनी त्या मरणा वरवीं आमचें जिवीत ह्या संवसारांत तें सदांच सोम्याक भेटोवंक आयज तें जावच्या तसलें जाय जय म्हणलें परत आमच्या गमनाक आयलें. आज ताच्या मरणाची रीत आमी चलयताना हांगासर आमी व्हड संख्यान ह्या मिसाक हजर जाल्या. हे पवित्र मिसाचें बलिदान जेजूच्या मरणाचें आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचें बलिदान. आपल्या मरणा वरवीं मनशाच्या मरणाक ताच्या पुनर्जिवनपणाद्वारे आमकां बरवो सौदेलो मात न्हय, त्याच ताच्या वैभवांत आमी आसच्याक आपल्या स्मासा रक्ताचें जेवण खाण दिवन तो आमकां पोसता म्हणलें आमी बावडतान एवकारिस्ता विशान समजता. देखून हे पवित्र मिसाचें बलिदान देवादीन आमच्या भावाक ससनाच्या जेवणाक बसचें भाग फावो करून दी आनी विशेश जावन ताच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या ताच्या पतिनेक, भुरग्यांक आनी सर्व ताच्या मोगाच्यांक नव्यान आपणाचें जिवीत बांदून हाडूंक ह्याच पवित्र मिसाच्या बलिदानाद्वारे फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. दयाळ बापा रेमी आमचो भाव औचित्य मरणान आमचे मदलो सरून गेलो देखून आमी समेस्त दुखेस जाल्या. तरी तूं करताय ते सगळे आमच्या बऱ्याक म्हणून बावडतान सत मानून तुजे अपरिमीत बरेपण दाखय म्हूण आमी मागता. ताका तुज्या सुखाच्या गोपांत घे आनी आमच्या खंती बरीत काळजांक जिव्या बावडताची आनी बरवशाची बुजवण दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जन्मयेच्या पुस्तकांतले वसाप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्याशी दिसली. तांचे भायर सरप हे निर्भाग आनी आमचे तांचो वेगळसार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी. तरी अमर जिवीत असो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपल्या सवय आसून ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगर उज्यान घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. ताचेर पत्येतल्यांक हें सत समजलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवय मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. Servis para muzotmo hau
सर्वेस्परा सुरवेतां तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या सुखी अपराधाचो उगडास धरिनाका तुझ्या निरंतरी मोगा आणि बरेपणा सरी जाऊन तू म्हजो उगडास कर तुका सर्वेस म्हजो आत्मो म्हज्या काळजाचो कंतुस्को आळूक म्हज्या तळमळांतलो म्हाका निवड म्हज्या आट्याविट्याचे दीस घाल म्हजे कश्ट पडले आनी सगळी म्हजी पातकां बोगसी सर्वेस म्हजो आत्मो हांव भारता तुका सर्वेस म्हजो आत्मो हांव भारता. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही खळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सुवें आपूण व्हरतलो हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणा तोमास तो म्हणालो सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरीपात गेल्या शिवाय कोणायचे बापा सरशी वचोंक जायना. देवाचे अवतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. रेमी आमच्या बाबाच्या अवचित अकालिक मरणात थंय दूख पावचें ताची पतीन एल्विरा दू एडिलिया भयणा सांगासर कुटुंबादारानो समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बहुशा असले एका मरणा वेळार देवाचे उतार नियाळून गेले कश्टच तरी देवाचे उतार आमी आयकल्लेंच तेंच
आमच्या जिविता बुरवोसो आनीक भद्रती आमकां बुजवण आमकां उजवाड आनी देर दिवचें तें एक वकात सुमणियत फुडच्या दिसा आनी ताच्या उपरांतय जायत्यांनी भोवशा आमी उसारलेलीं उतरां चिंतनांतलें घडलें अशें कित्याक जालें एका खिणा भितर त्या संजेर अशें जालें गी आनी खबर वेगळेसो जायत्या कडेन पावता आसतना असो खंडीत उद्गार आसतलो कित्याक रेमीची भोवशा आमकां जायत्यांक बरी वळख आसा सादें जिवन ताचें तसो कितें वावर करून कुटुंबाचें पालन पोशण तो करून आसलो आवय अस्वस्थ आसतनाय बरी कन्न सेवा ताणें केल्ली आनी आतां ह्या वेळार कितें सगळो बरोबर स्वताचेर दवरलेलो आनी तो आतां आनी ना अशें म्हणटा आसतना अशें कित्याक घडलें आबा ही बगनां येवची स्वाभावीक बाबा भयणीनो असलोच एक सन्निवेश 2025 वर्सां आदीं एम्माउसाच्या वाटेर ते एक दृश्य म्हूण येता ह्या हेरां सिसांतय तशेंच ते दोग जाण आपल्या नाडाक फाटीं वेतले एम्माउसाच्या वाटेन जेजू थंय जायतो बरोवचो तांणी दवरिल्लो तो तशें करतलो अशें करतलो तो आमकां सोडयतलो आमकां ताचें तावण बरेंपण आसतलें पूण आतां तो ना पावनांतल्याक ताची कुडी ना म्हणटात अशें म्हणून एका रितीची ती बगनां निराशपणाची सगळे पतयेनी दवरले तो मनीसच आतां ना जाला अशें म्हणून ते उसारणूच वेतात निराशेन दुकां गळूनच वेतात आमी फाटून येता आमच्या थंय वावराक आमच्या नाडाक आनी त्याच वेळार जिवांत क्रिस्त तांच्या मदें घुसता तो तांच्या लागीं उलयता कितें देवाचें मांडावळ देवाची योजना ती तुमकां समजनात गी प्रभातांची उतरां तो सांगून दिता मनशा पुतान तशें गरज आसलें न्ही गे ती देवाचें येवजण न्ही देवाचें येवजण म्हणून आमकां समजता गे आमी मनीस तेंच तो तांकां समजयता आनी कशें समजयता पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी समजयता आनी तो वेळो तांचे काळजां तांचे भितर पेटलेले बरें तांकां जालें तांकां कितें गी भितरले भितर भोगोन आसलें धैर्य जालें आनी थंयसर त्या तांच्या जाग्यार पावतास त्या जेजूक तांच्या संगात राव म्हणटात ते आमच्या संगात रावाज कित्याक तुज्या उतरांनी आमकां कितें बगलां आनी आमच्या संगात राव सांज जायत आयली आनी तो तांचे कडेन उंडो मोडता आनी त्या वेळार ताणें ताची वळख धरली उंडो मोडचें येवकरिस्त मोगाच्या भवनांनी बेरिनो तेच तें दैवीकान आमकां जेजू थंय एकवट आमचें आनी तेच तें एक उत्तम खाणीक रेमी मोरान पावता आसतना खंडी जाण आसले बगनां उसारली वय आमी आनी या ताच्या पत्नीक ताच्या भुरग्याक ताच्या कुटुंबाक आमी जायतीं मेळ्ळ्या जायतीं तुमी वचून थंयसर मागणें केलां म्हाकाय तसलें कितें गे आकात बगलेलो औचित्य मोरान म्हणटा आसतना रेमीची बरी वळख आसली देखून हांव आयिल्लो परच्या सकाळीं आनी येता आसतना निराश म्हण थंयसर पूण तुमी उसारुणात उतरां गरज ना उतरां उसारची गरज ना ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक आमचो सांगातच पावता आनी तो आमी दिला आनी ताच्या की सण मापन उत्तम जावन अशें मागण्या भितर उत्ते मागणें येवकरिस्त जेजूची कूड आनी रगत तें बलिदान ताचे खातीर आमी भेटोवचें कित्याक तेंच अर्पण मनशाकुळाच्या सलवासा खातीर जेजून पुरसार केल्लें तें आज तेंच एक उत्तम काणीक आमी कोणाय केटल्या दिव्येत आनी असल्या संदर्भार प्रत्येक जावन आज त्याच कोण आमी मागोवंक आयला येवकरिस्त भेटोवंक आयला आमच्या भावा खातीर
आणि ताच्या कुटुंबाक तरी मागोंक येवकरिस्त मोगाच्या भवनांनी विनिनो आम्ही येदोळस प्रस्तावनांत पदरापण सांगलेले बरी जेजूच्या कष्टा मरणा जिवानपणाचो तो संस्कार ते पास्कराचो मिस्टर थंयसर मनशाकुळाच्या सर्वसां खातीर क्रुसार जेजून भेटून दिले त्या क्रुसाच्या मरणांत तो जैतेवन जालो जिवांत जालो पुणार जिवांत जालो आणि ताका सत म्हणटले व्यक्तीला हरी एकल्या की यस जिवीत सश्टी जिवीत दी जई म्हणली ताची आशा आणि देखून तेच ताणें विचारलें तसो भावार्थ पवित्रांत आमकां हरी एकल्याक दिला पुणार जिवांतपणाचो भावार्थ ते जिवीत मात्र आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक दिशा दिता नाही तर या क्रिस्ती जिविताक आमच्या संसारी जिविताक अर्थ ना तर हे जिवीत सस्तीक जिवीत पुणार जिवांतपण ते कितेंय म्हणलें सवालां खंडीत जावन आमकां विचारल्यान पूण आमकां जापी गोत्त आसात आमी दोतून शिकल्या दोतून आमकां शिकयलेलें आसा कित्या खातीर देवान रचला तसो मोग करून ताची साकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत सस्तीक जिवीत जोडूंक तर हेच ते जिवीत जावन आसा मेल्या उपरांत आमी जोडून घेवचें कीर्तनगराच्या उतरांनी सांगचें तर सर्वेश्वराच्या घरी सदां काल हांव जियेतलो सर्वेश्वराच्या घरी आसचें ताच्या मुखामळ पळोवचें आनी ताका हरसूंचें तेच ते सस्तीक जिवीत जावन आसा आनी तेच जिवीत जोडच्या खातीर जोडून दिवचे खातीर जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो पूण ते जोडी जाय तर ह्या संवसाराक आमी आदेश माग जाय हो संवसार आमी सोडी जाय उपरांत हो संवसार उपरांत ते जिवीत आमचे खातीर राखण आसा पूण हांगासर मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आमी शाश्वत न्ही आमकां जिवीत आसा तें सस्ती जिवीत थंयसर आमी हरी एकल्यानी पैन करून येचें आनी त्या वाटेन वेचाक जेजून आमकां वाट दाखयल्या हांवस वाट सत आनी जिवीत म्हजे बरेपात गेल्या शिवाय बापायचें वचोंक जायना म्हणा जेजूच्या वाटेन म्हणजे ताणें दाखयलेल्या वाटेन ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जियेत आसतना तो शेवट आमी जोडूंक पावतले आनी देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आयच्या सुवार्थेन ती जेजूची ती उतरां म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात हांवें ती तयार केला हांवें जागो तयार केला आमकां तुमकां दायज तो तयार करून दवरला देखून तुमी कळवळ नाकात म्हणटा तो तुमी रडचें न्ही भियोवचें न्ही स्वाभावीक दुकां येता तेजस ती मनशा सैमाची ती पूण म्हाका ना ही उतरां आमकां देव दिता तुमी कळवळचें न्ही म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतो जागो आसा म्हणजे थंयसर तें जिवीत सस्ती जिवीत आसा म्हज्या बापा रूप तुमी पळोवंक शकतल्या ताका तुमी हरसूंक शकतल्यात ताची महिमा गावंक ताची स्तुती करूंक तुमकां साद जातलें तर होच तो भवार्थ पुणार जिवांतपणाचो हेच तें जिवीत जावन आसा त्या जिवितांत आमी पावो जाय आमी मठां काडी जाय क्रिस्ताच्या वाटेन चलय जाय सत वाटेन जिवीत जावच्या क्रिस्ताक वेंगून रावो जाय ताच्या वाटेन आमी चलय जाय देखूनच कीर्तन घरा सांगता आमी दिसपोरतें भोवशें माग जाय कोण ना ही गरज आसा सर्वेश्वरा म्हजी तपासणी कर आनी पळय हांव वांकड्या वाटेन वेता जाल्यार म्हाका सारक्या वाटेन चलोवन व्हर सस्ती जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर हे मागणें करी जाय त्या वाटेन चलोवंक आमचे प्रयत्न आमी करी जाय आनी तो व्हडलो हे जिवीत आमचें जातलें खंडीत जावन आमचो भाव रेमी असल्या वाटेन चलोवंक ताणें प्रयत्न केल्लें आसा ताच्या भावार्थी जिवितांत क्रिस्त जिवितांत सादेपण ताचें एकामेकाच्या गरजान पावचो आमकां सकळीत आसा हांगासर आमच्या हॉलाचें काम जाता आसतना केदाळा गरजा विचारल्या आसतना भोवशा आसता तोंडान ताणें येता म्हणलें केदाळे ना म्हणलें ना तसले सेवा ताणें दिल्ली आसा हांगासर एकामेकाक तीच सेवा ताणें दिल्या आनी तीच सेवा ताच्या कुटुंबान तशें हांवें ताणें दिल्ली आसा तर असल्या सदापणान जीवन असल्या बाबार्थान जीवन बऱ्या कारणान आपलो जिवी सोबयले आमच्या बाबाक खंडीत जावन त्या वाटेन तो चल्ला म्हणलो आमचो बाबार्थ तर त्या वाटेन चलता आसतना तें जिवीत ताका मेळटलें सर्गे आनी तें मेळोवन दी म्हणली आमची आशा आनी मागणी ह्या वेळार हांव चित्त धरून ताचें तें घडलां तरी तो देवा थंय आसा म्हणली ते पातयेनी आनी देखून सोमियाच्या उतराचेर आमचो बाबार्थ आमी दवरया त्या देवाच्या घरांत ससनाक ताच्या वैभवांत वांटणी जावं दी त्या देवाचे मुखामळ रूप पळोवन ताका निरंतर तो स्तुती करून दी आनी ताच्या स्तुती गायन ताच्या मागण्याचे बळ ताच्या पोतनीक ताच्या धुवेक ताच्या भयणीक ताच्या कुटुंबादारांक हांगासर प्रभू जावं दी आम्हा समेस्तांक तसो बरोच लाभोवन दी वो आमचो बाब देवाच्या हातांत आसा जामवाच्या पुस्तकां सांगता मेलिल्ले मनीस देवाच्या हातांत सुरक्षीत आसात ते सर देवा कडेन ते मागतात आमचे खातीर खंडीत जावन ताची विनवणी ह्या दोडत्यान आनी ती दोड मापाणगी ह्या कुटुंबाक खंडीत जावन मेळटली येदोळ आसा तशें ताचें हजरपण ताच्या मागण्यान तो दाखयतलो आनी ताच्या मागण्यान ह्या कुटुंबाक धैर्य मेळटलें मात्र न्ही तांचें जिवीत संतोशाचें बरोवसाचें जावंक पावतलें जावं दितें
देवाचे बेसामा वो आम स्वभाव ह्या कुटुंबाचेर मागोवन धाडून दी आनी आमकांय समेस्तांक त्या सस्ते जिविताच्या वाटेन चलोवन स्वामी आमकां निरंतर ताची कृपा दिवन दिता खातीर परिस्थिती तोवळ आमी भेटोवचे आमकां त्याच त्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक आनी सस्ते जिवीत एक दीस सर्गी आमच्या बाबा बरोबर जोडून आमकांय पळोवन जावन दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार आमचे खातीर आमी मागया आमेन. पान संको 130 आणि 3 गीत संको C 50 आणि 7. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें बलिदान जावं म्हूण मागात. दळ बापा जमी मातयेक लायता त्या भावा रेमी नोयला पासून हो फरीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यान कसलेंय पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सासणीक सूख भोगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सत्य जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोवो देलो. मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बासवणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत बदलता ते सराना ह्या संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळ बारा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तीच परी जेवण जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बोवडचो गोठ परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मास मेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडे सर्वेश्वरा तुझ्या साखरा रेमीची काकुळत करता काय संवसारांतल्या इच्छा दिसा काय आपण वेळेला जसो पविस्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवन पुनसो बरोसो दरड मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ओंकार मरिया देवाचे मये संगती भगवान जुजे ती सपती भगवान धर्म दोतो सर आनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tios Jesu orvi, Tios Jesu sangata, Tios Jesu tai, पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं हे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पळासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजी उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल
आणि तुझ्या कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तू जी येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती ताचें समाधान बुजवण आणि सवकासाय सदांच तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दी संसाराचे पाप कटलेले आमची काकूळ कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप कटलेले आमची काकूळ कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप कटलेले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडयेच्या जिवनाका पयली सर्व सुभाग्ये तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना म्हणजे उतरानच म्हाका भलायक मेळटली पान संको 180 आणि 5 गीत संको डी 70 आणि 1 ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕೇವಲ ಕತ್ತೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದದ್ರಿಂದ ಇತರರು ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ पवित्र क्रिस्त प्रसाद सिर्फ कैथलिक क्रिश्चियन ही ले सकते हैं कृपा करके और कोई हो तो कृपा करके वहाँ ही बैठकर प्रार्थना कीजिए
स्वभाव या संसाराक अंतरून गेलो आम्ही आता भेटलेल्या जेजूच्या बलिदानावर विनाकासर पापांमध्ये वाटून नितळ कर आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही मागतां त्या सुमिया जेजूचे नाव होई देखत बसात पाड्यांची गुटकार श्रीमती शीला डिसोजा श्रद्धांजली पाड्यासो जॉन ग्रिगोरी डिसोजा हांगासर उडासाची थोडी उतरां आमचे कडेन उलयतलो उपरांत मोर्नागिरी आमी करतले चंदेन भूतनं जीवितं मरणं ततः जीवित आणि मरण आमच्या इच्छेप्रमाणे चलचे ना ते ह्या गणितान भक्त्यान रुजू केलो मोगाच्यान उदकाचो वळो आडावयत वाऱ्याचो वेग आडावयत उद्याचें आकतें घालून पूण मरण कोणाच्यानूच आडावंक येतलो जावंक ना आनी मुखारी जावचें ना कित्याक मनुष्यनिगे ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಈ ನಡುವಿನ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾವು बचावाच्या 20व्या अध्यायाच्या 30व्या वळीत अशें सांगलां देवदूता सारकी ती कित्याक ती मरनात ती देवाची भक्ती कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात उपरांत पुनर्जीवन जावन सशणाच्या जिवितांत आमकां वांटेली केला आसता आमी हर एकले पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान जियेता देखून मरण जिविताचें अंत्य न्ही सशणीक जिविताचें आराम जावन आसा हाका सरी जावन आमचो भाऊ रेमी नोएल डिसोजाक श्रद्धांजलीच्या उतरांनी अंतीम नामान पाठोवंक आशेता मोगाळ भाव भयणीनो हेच डिसेंबराची 20 तारीख शुक्राराचो दीस भाव रेमीच्या जिवितांत निमाणो शुक्रार जावंक पावलो अपरिमीत दुखीन आटेविट्यांनी बरोवन रगत वरोवन आपलो प्राण ताणें देवाक अर्पिलो अवघड म्हणलें नीब घेवन तो दीस आमच्या वाड्याक पिरगजेक मात्र न्ही आमच्या गांवाक एक कराळ दीस जावंक पावलो कोणेय चिंतूंक साध्य नासली आयकूंक असाध्य जाल्ली कोणेय स्विकार करूंक असाध्य जाल्ली खबर सूर्यो अस्तमतना उदकाच्या लारा भरी गडगडाच्या शब्दान जगलणाच्या वेगान आमच्या कानाक आपटल्ली आमचो सूर्यो रेमी अस्तमेक पावलोलो ही खबर घडयेन आम्हा सर्वांक दुखाच्या सोगारांत बुडोवंक सकली देवा तुवें अशें कित्याक केलें तुजे वरवीं हें आडावंक साध्य नासलें गे इतले बेगीन आमच्या वट्टांतलें फूल कित्याक उंटलें इतले बेगीन आपूण व्हरचें तसली चूक ताणें केल्ली गे म्हूण देवाकच सवालां करन काळजांक ओडोवची सर्वांक रडोवची खबर ती जावन आसली आज निरंतर देवच्या दुखामध्ये उतरां सुटानान जाल्यां नतला बेस्ताच्या सुवाळ्यार संभ्रमान बराजाय जाल्लें घर आज अवघड म्हणल्यार मरणा दुताक घेवन आयिल्लें सुनामी आपटोन घडयेन दुखा सागरांत बुडलां मानेस्त रेमी नोएल डिसोजा देवादीन साल्वादोर डिसोजा आनी देवादीन मार्गारिटा डिसोजा हांच्या चौगां भुरग्यां पैकी निमाणो हेलेन आयडा आनी जुडीत तेगा चेडवां भुरग्यांचो मोगाचो धाकटो भाव तो ऑक्टोबर 27 तारखेर 1970 इसव्यांत जल्मल्लो ताका 40 वर्सांची तरणी प्राय ताचें मुळावें शिकप सुरतकल इगर्जे इस्कॉलांत जाल्लें तर
सुरतकल गोविंदास कॉलेजींत B.Com पदवी ताणें जोडलेली. सुमार 8 वर्सां घालपांत मास्कातांत वावर करन बापूय सरल्या नंतर सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी घेवन गांवांत रावलो. 2007 इसवेच्या मेच्या 7 तारखेर ताचें लग्न एल्विरा आयलीन डिसोजा लागीं जाल्लें. तांकां अडेलिया डेबोरा डिसोजा नांवाचें आंजाळ चेडूं भुरगें आसा. आतां आमच्याच हॉली फॅमिली इस्कॉलांत 10व्या वर्गांत ते शिकून आसा. रेमी एक घट्टमुट्ट तरणाटो. ताचे मातू कडिमे ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ. सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन फिल्डांत स्ವಂತ उद्यम चलोवन कुटुंबाचो पोटाचो ग्रास जोडतालो. आपल्या पत्नीच्या आनी भुरग्याचो अपारमीत मोग तो करतालो. आपल्या आवयक जीवदाळ चाबून दोनी किडनी फेल जातना ताणें दीस रात तिची चाकरी केल्या. घरांत वाड्यांत कुटुंबांत पिरगजेंत तो सर्वांक मोगाचो. तो खंयच्याय घडये आपयल्यारय गरजेक पावतालो. तो एक समाजसेवक जावन आसलो. सरकाराची विविध योजना लोकांक मेळाशें करूंक, म्युनिसिपालिटी संबंदीत टॅक्स बांदूंक, माने नंबरां करूंक, जागाचे दाखले करूंक इत्यादी कामांक लोकांक तो कुमक करतालो. देखून तो केवळ क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, इतर समुदायाच्या लोकांमोगाळ व्यक्ती जावन आसलो. सौर समुदायामध्ये ताका जायते इश्ट आसले अशें सांगून गेल्यार मुग्दोंचें ना. मोगाचें न्हू. आज घरांत बाय एल्विराक आळेने म्हळ्यार वो दिवचो, बाळ देबोराक डाडा म्हळ्यार कितें बता म्हूण विचारचो ताळो ना जाला. रेमी विणें तांचें घर रितें जालां. तांच्या घरचें सर्ग देवान चोरून व्हेलां. मोगाळ मायपाची आत्म्याक जबरदस्तेन ओडून व्हेला. तरी तोटाचो मालाकतो. ताचे लागीं इतलें सोबीत फूल इतले वेगीं कुटून आल्तारेर कित्याक सोबयलें म्हणून विचारूंक आमी कोण? आमकां खंडितक ना. कित्याक वारें ताचें, स्वास ताचो, आत्मय ताचो. पुनर्जिवंतपणाचो भरवशा दवरलेलो आमी जियोंक आसा. एक दीस आम्हा सर्वांक सर्गराजान ताचे सवें जेवणाक बसोंक आसा म्हणली उतरां खंडीत धैर्य दितात. आमच्या सगळ्या वाड्या तर्फेन, ताच्या कुटुंबादारां तर्फेन, पिरगजगारां तर्फेन आनी ताच्या सबार इश्टां तर्फेन ही मोगाची श्रद्धांजली ताका अर्पितां. ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक प्रत्येक जावन पतीन एल्विरा, धूव डेबोरा, ताच्या तेगा भयणींक, भावाजीक, कुटुंबाच्या लागशिल्यांक, एल्विराच्या कुटुंबाच्यांक दुखेस्त काळजान बुजावण पाठयता. येदें व्हडलें दूख तडवूंची शती देव तांकां फावो करूं दी म्हूण मागता. आनी कोणाच्याय कुटुंबांत असलें अनवर दिनाका देवा म्हणून ह्या घडये परत मागता. देवादीन रेमी नोएल डिसोजाच्या आत्म्याक दुखेस्त काळजान मोगान, मानान, गौरवान आदेवस आनी मागता आनी आत्म्याक शांती मागता. सशनाचो विशय दिताका येसम्या निरंतर प्रकाश शेव घेवन दी. ताच्या आत्म्याक शांती मागोवन हप्त्याचें मीस डिसेंबर 26 तारखेर बेस्तारा सकाळीं 9 वरांक आसतलें. देव बरें. दुखेस्त कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणून आशेता. आज मरणाच्या मिसाचें बलिदान भेटयलें फादर ऑस्टिन पेरेरा आनी प्रसांग दिल्ल्या फादर पावल पिंटो आनी तशेंच साहबाट घरा येवन मरणाचे रिती रिवाज पटयल्ल्या फादर रिचर्ड हांव धन्यवाद पटयतां. रेमेच्या अवघडा दिसा शुक्रारा
शुक्रारा तावन शनिवारा हे पर्यंत ताका आस्पत्रेक व्हरून ताका खऱ्या एका रितीन कले परत जायल्ले पर्यंत आनी आस्पत्रेचे सर रिती रिवाज समाप्त पर्यंत रावन आनी दुसऱ्या दिसा दनपारा शनिवारा मोर्चरीक ताचे कूड समर्पित वचून रावल्ल्या सगळ्या इश्टांक आनी एवरी फ्रेंड्स तांकां सगळ्यांक हांव काळजांत हांव देव बरो करूं म्हणटा. तशेंच जावन परतावन घरा येवन आनी ताच्या कुटुंबाक बुदोवन पाठयल्या सर वाड्या घरांक आनी कुटुंबादारांक हांव दुखेस्त कुटुंबांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. Lecter Nobiravate. ल्या कुडीक मातयेक लावचो कायदो पवट त्यांच्या साली प्रमाणे पाळताना विश्वासान आमच्या भावाची रेमीची आम्ही मातयेक लायता ते विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळ्ळो चेमोरत्या जाळांतलो आतकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या खांद्यार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. उदळ बापा आमच्या बाबा सोरे मी सोत्मा आमी तुज्या आदीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगाता तो पुनर्जीवन जातलो म्हूण ती बरवोशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबारद्यानी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सरकींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती पवट्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशें कर अशें क्रिस्ता सवे पावोन तुज्या संगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं कोणे सगळे मरणाचे दीस जाल्या ते कर्ण कुर्सा फाटल्यान तुमी मेस्री कुशीन वेचे पण आयकी मरणाचे दीस घालूंक अवकाश मेळ्ळो ना तर मात्र आनी दोनी कुशीन येवन मदल्या वाटेन थंयसर तुमी मेस्री कुर्शावाक मेळचे. देखून कोणूय मदल्यान येवचें नाका. कुशींतल्या दोन वाटेनी येवन मदल्या वाटेन तुमी मेस्री कुशीक वेचे. Jerusalem
Amen.
प्रार्थूया. सुमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निके पुंगते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बुरवोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन तूं दयेन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय उमेळ्ळो. तुमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश भोगोंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमच्या भावाक रेमेक या जिवितांतलो आपणासरशी देवान आपयलो. अवचित ते आपोणे तरी आतां मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारक्या विनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सुमयाच्या आदीन करुया. सुमी आपल्या शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करो. आमच्या भावा-पासून आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थूया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो मोरात जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेत आनी म्हाका सत मानता तो सस्नाक मोरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सुमया. आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या भावाक सासनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं तुवें नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोय. ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावडताच्या बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बुरवोशान आमकां धैर्य दी. सुमयाचे मागणे आतां भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थून मागता. तुज्या मेल्ल्या साकराची रेमी नॉयल सोजाची खाकोळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मौन आसलें. खऱ्या बोवाडतान हांगा ताका बोवाडत्या थंय एकवोट आयलो. त्याच परी तुज्या काकुळतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय. आज आतां भक्तीन निके पुंच्या ह्या तुज्या साकरा रेमी नॉयलाक विंचलेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सस्नाचो विशय सर्वेस्परा ताका लाभय. निरंतर ताका तेरपा कोंदी आत्मो विशय घेवन दी.
काकुळतीच्या मोगाचर्या काकुळदाक नीती दया दयेन मोक्षी अज्ञाताच्या परतावा आम्ही नेत्रांनी कोडांची दयेन बोक्षी अज्ञाताच्या परतावा जमीन काकुळतीच्या मोगाचर्या काकुळदाकय नीती दया दयेन बोक्षी अज्ञाताच्या परतावान आम्ही त्याच्या मोगान कोसार रात आता संपली नवो दीस उदेलो रसनाराक वचून मेळचो संवसाराका देवस म्हणचो वेळ आता जालो वेळ जिणयेचे लेख दिवचो जेजू सोडवो घडी सांडी नागा काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जेजू हाताच्या चोराक सर्ग भासायलोय धारुण हुजेर जायनाका पातक्या जाकेवाक समाधान दिवन धाडलोय काकळूत दाखय तू म्हाका जेजू
भेट
Sărgata muce sări cu astor. Sărgata muce sări cu astor. Sărgata luce sănghi tu astolo. Sărgata luce sănghi tu astolo. Sărgata fuge sănghi tu acolo.